नमस्कार. येवकार तुमकां. कांय गणेशोत्सव मंडळां आसा दे डोंट स्टॉप यू फ्रॉम सरप्रायझींग आनी तातूंत एक नांव येता तें म्हणजे सांगेचें संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ. तांणी इंट्रोड्यूस केले फाटल्या फावटी फ्लॅट आनी ताच्या उपरांत जी परंपरा सुरू जाली फ्लॅट दिवपाची एज अ लॉटरी म्हणजे गणेश पावती कुपन, ती परंपरा तांणी आतां नॅक्स्ट लेवलाचेर व्हेल्ली आसा. आनी ते एक्झॅक्टली हे सगळे डिटेल जाणा जावन घेवपा खातीर आमी एक मेळपाक आयिल्ले आसा सांग्या मंडळाचे पदाधिकारी. तुमी हांकां फाटल्या फावटी मेळ्ळे आसतले तरी पूण वील रिइंट्रोड्यूस. तुमी ह्या फावटी अध्यक्ष आसा. सो वील स्टार्ट हांगच्यानूच मातशें चलत इफ यू डोंट मायंड. सांगेवेले बस स्टँडारच करचें पडटा कारण हांगा सांगे म्हळ्यार हें कळटा लोकांक. आतां कितल्यो ह्या फावटी फ्लॅट कितले दवरल्या? फ्लॅट आमी ह्या फावटी 3 दवरल्या. हां, ओके. फर्स्ट फ्लॅट आमचो मडगांव आसा. हय. 2 BHK. हां. दुसरो फ्लॅट आमचो फोंडा आसा 2 BHK. आनी तिसरो फ्लॅट आसा तो सांग्यार आसा 2 BHK. ओके. 2 BHKचे 3 फ्लॅट. सो फर्स्ट प्रायज आसा तो मडगांव, मागीर लोकेशन तो मातसो म्हारग पडटा म्हणून थंय. हय. सेकंड फोण्या. सेकंड फोण्या आनी थर्ड सांग्यार. ओके. आनी फ्लॅटा बरोबर जे तुमी येता तुमी ह्या फ्रेमीन तुमी फ्लॅटा बरोबर जे पयशे दिता तुमी टॅक्स, मातशे डिटेल सांगा प्रायजा बद्दल. टॅक्स दितात न्ही आमी, कॅश कंपोनंट आसता पळय तो आमचो टॅक्साक वयता. टॅक्स म्हळ्यार जो पळय लॉटरी विनर आसा ताका इनकम हे टॅक्स भरचो पडटा, गिफ्ट टॅक्स भरचो पडटा. तो गिफ्ट टॅक्स आमी तितूंतल्यान तांचो पे करता आनी फ्लॅट आमी तांकां दिता. हां, फ्लॅट तांकां दितलो आनी गिफ्ट टॅक्स तुमी पे. ते फ्लॅट हे टॅक्स भरता पळय तो तेंच्या नांवार वयता. ओके. तेंचे इनकम टॅक्सा हितून वता. सो फायनली फ्लॅट फुकट, एक्चुअली फुकट. म्हणजे जिंकलो जाल्यार चावी घेवन भितर सरपाचें. तो 33% आनी कंपोनंट कितें जाता तो टॅक्स आमी फारीक करता तेंचो. ओके. फाटल्या फावटीचे तांकां अनुभव आसा म्हणून मातसो फाटल्या फावटी जेन्ना जिखले तेन्ना आमी आयकल्लें की एका खरेंच गरज आशिल्ल्या मनशाक फाटल्या फावटी फ्लॅट लागलो आनी फातोर्डा लागलो. फ्लॅट फातोर्डा आशिल्लो. ते जेका लागले ते सांग्यार पुलीस स्टेशनार होमगार्ड म्हणून कामाक आसा. हां. सो ताका फर्स्ट प्रायज लागलें. सेकंड प्रायज लागलें तो वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन खंय तरी कामाक आसा. सेकंड तुमचो आशिल्लो तो खंय कुडचड्यार आशिल्लो. हां. सो दोनी प्रायजां अशी गरजू मनशाक आशिल्लो. तो लग्न जावपाचो आशिल्लो तेन्नाच. आतां लग्न जालां काय खबर ना म्हाका. कुडचडेवालो काय कुडचडेवालो. सो तुमी ताका लग्नाचे गिफ्ट दिले सारकें. तेजें नशीब. आमी फक्त आमी दवरला प्रायज, ताका लागलें ते तेजें नशीब. ताणें कितल्यो काडलेल्यो लॉटरी खंय फाटल्या फावटी? हांवें आयकल्लें त्या भशेन तेणें 2 काडिल्ल्यो. 2च लॉटरी काडल्यो? 2च काडिल्ल्यो. एक तेणें स्वताक दवरिल्ली आनी एक तेणें तेज्या फियेन्सी कडेन दिल्ली. ओके. फियेन्सीक दिल्ली ती लॉटरी लागली. ओके. ताका थंय दिल्ली ती लॉटरी लागली. ओके. सो जे पळयता आनी जेंचे फियेन्सी आसा तांणी एक लॉटरी काडून थंय दवरपा जाता आपल्या फियेन्सी कडेन. नेवर नो तशें बी नशीब काम केलें जाल्यार तुमचें. ओके. आतां फ्लॅट घेवपाचे परंपरा म्हाका दिसता सांग्यात सुरू केल्या संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ. ती पयली आयडिया कशी आयली? आमी भितर गेल्या जाता. ओके. ओके. सो पयली आयडिया एक्चुली नवी न्ही. आमी खूब वर्सां जालीं आमी एवरी इयर आमी कितें ना कितें डिस्कस करता फुडल्या वर्स कशें जातलें अशें जातलें. आयडिया पयलींच्यान आशिल्ली, आमच्या खूब मेंबरांनी अशी डिस्कस केल्ली पूण आमकां तें दवरपाक शक्य जायनाशिल्लें कित्याक बजट जायनाशिल्लें. ज्या वर्साक आमी फर्स्ट टायम हे व्हील लोडर दवरलो, JCB मशीन दवरलें तेन्ना आमच्यो 15 दीस भितर खपल्यो आनी मागीर आमकां कॉन्फिडन्स आयलो की आमी मोटी झेप घेवंक शकता. सो आमी बजट वाडयलें. जेन्ना बजट वाडयलें तेन्ना मागीर परत तो फ्लॅटाचो हे मेंबराक ट्रूथ आयलो की आतां आमी फ्लॅट दवरूं शकता. सो मागीर आमी फ्लॅट सोदपाक लागले आनी आमी चिंतलें की बाबा मडगांव एक सेंटर आसा आनी चडशे सांग्या वयले लोक जावं कुडचड्या वयले लोक
हे मडगांव प्रिफर करता कित्याक कामाक चडशे मडगांव आसता सो मडगांव दवरचो हितून आमी मडगांव फर्स्ट टायम एक फ्लॅट दवरलो लक्ष्मी एम्पायर हें आसा तेज्या सायडींतले बिल्डिंगेन सो रेल्वे स्टेशनाच्या सारके ऑपोजीट सो ताका सामको भरमसाट प्रतिसाद मेळ्ळो सो नेक्स्ट इयर म्हणल्यार आतां आमी एक दवरला आतां 2 दवरया लास्ट इयर आमी 2 दवरले आनी ह्या वर्सा आतां आमी 3 दवरल्या 3 फ्लॅट दवरले आनी 3 वेगवेगळे म्हणजे फोंडेकारूय जाय जाल्यार टिकेटी हय हय फोंड्याच्यानय खूब डिमांड आसा म्हणून ह्या वर्सा आमी चिंतलें की फोंड्याय एक फ्लॅट दवरचो सो 3 दवरता 3 वेगळे लोकेशन दवरले त्या कारणान मातशी वेगळी साण Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. ओके तुमचे कडेन येता की म्हाका एक सांगा कितल्यो टिकेटी काडल्या गॅरंटेड बक्षीस लागता अनुभवा प्रमाणे ना ना तशें कांय ना हां कितले तिकेटी काडटा तें इम्पॉर्टंट ना तुजे नशिबाक आसलें तें एक काडल्यार सुद्दां लागूंक शकता खंयच्या हातान काडप उजव्या हातान दाव्या हातान तशें कांय खंयच्याय ना हातान काडा तशें कांय ना आमचे हो ड्रॉ जो आसता न्ही क्लीन एंड क्लियर आनी गोवा लायव्ह कास्ट ह्या चॅनलाचेर आमचो लायव्ह केलो वयता सो टेन्शन कांय ना खंयच्याय हातान काडा कश्योय काडा आनी कितल्योय काडा तितून कांय ना एक काडून सुद्दां हय लास्ट इयर पळयलें ना तुमी लास्ट इयर ताका 2 काडल्यो ताका फ्लॅट लागलो इवन म्हाका दिसता फर्स्ट फ्लॅट लागला ताणें एकूच काडलेली ताणें एकूच काडलेली सो ताका फ्लॅट लागलो तशें कांय ना कितले काडल्यो आनी कशें काडल्यो तें इम्पॉर्टंट ना तुजें नशिबा आसत जाल्यार लागता न्ही तुमकां आपयता काय ना मागीर फ्लॅटान बी तुमकां आपयले तांणी फ्लॅटान मातशें येवन पळया बी म्हणून आमंत्रण आशिल्लें आमचें काम कशें आसता आमी तांकां परमिशन दिलें म्हणजे तेंच्यांनी आमकां मागीर अप्रोच जावप आमी वचून काय थंय वचून हें करपाक ओके सो पुणून चावी दिली इमिडिएटली चावी आमकां सॅटिस्फायड जालें आमी लोकांक बरें दिलें म्हणून सो ह्या आतां फ्लॅट जे म्हणटा पळय आनी हे फ्लॅट ऑलरेडी तुमी आयडेंटिफाय करून दवरलेले आसा विकते घेवन दवरलेले आसा ना विकते घेवन दवरला डीड करून आमी ओके आमी MOU आयडेंटिफाय केला पळय आनी तांकां पेमेंट करून दवरला म्हणजे तो खंयचो फ्लॅट हो तुमकां खबर आसा हय हय जिखतगर मागीर सोदपा वचपा ना 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 मागीर आमी जिखतगीर आमी ते बिल्डराक लॅटर करता की हो आमचो विनर आसा आनी हेज्या नांवार तुवें तो तें करपाक ओके आतां फर्स्ट फ्लॅट आसा पळय तो खंय आसा एक्झॅक्टली फर्स्ट फ्लॅट पावर हावसा कडेन तो बायपास रोड आसा पळय KFC आनी मिस्टर DIY बी आसा ती बिल्डींग KG पॅलेडियम म्हणटा ती हां त्या बिल्डिंगेन आसा तातूंत जाय जाल्यार सांगेवेले म्हणजे रस्त्यार तो हय मेन रोडाचेर आसा जाय जाल्यार परत सांग्यार येवपा लागीं पडटा सांग्यारी येवपाक लागीं आसा पणजे वचपा लागीं तितून फोंड्या वचपा तो फर्स्ट सेकंड फोंडेचो म्हटल्यार फोंडेचो खंय आसा फोंडेचो लोकेशन उत्तरकार नगरी आसा पळय शांतीनगर तितून आसा तातूंत आसा आनी थर्ड जो आसा तो आमच्या हांगा नुनुल्ले म्हणून आमचे गांव आसा थंय बिल्डींग आसा तीन प्रोजेक्ट आसा तेजे पूण सांग्या सिटीनूच हांगच्यान एक ब्रीज आसा बारीकसो ब्रीज क्रॉस केलो म्हणटकीर ते हेजे कडेन पावता हार्डली 2-3 मिनिट्स लागता 2-3 मिनिट्स ओके फ्लॅट जर गाडयोय दवरल्या तुमी म्हाका दिसता खंयच्यो दवरल्या जाला कशें तुमचो बोर्ड हालीं खूब वयर गेल्लो आसा सो म्हाका दिसता आतां सकयल लायतले तुमी बोर्ड मागीर लायतले सद्या आमच्या मिनिस्टरांचो बर्थडे आशिल्ल्या कारणान बोर्ड वचत थंय आसा तेजो बर्थडे जालो की मागीर बोर्ड लागतले ओके सो आनी गाडयोय आसा गाडयो खंयच्यो आसा गाडी कारूच दिसता तुमच्यो ते इनोवा हायक्रॉस मागीर फिफ्थ आसा ते आमचे XCV 9S इलेक्ट्रीक व्हेकल आसा महिंद्राची मागीर टाटा सियारा EV आसा मागीर आमची विटारा आसा किया सेल्टोस आसा विंडसरूय आसा त्याच्या नंतर मागीर 3 पंच आसा 3 टियागो आसा आनी त्याच्या नंतर 3 ब्रेझा आसा आनी लास्ट 3 आनी स्टेटवन आसा
टू व्हिलर बी दवरूं ना ना टू व्हिलर ना कांय तर तुपाशी ते टायप डायरेक्ट मेळ्ळी जाल्यार गाडी मेळटली फ्लॅट मेळटलो दोना भितरले ओके एक म्हत्वाचे सगळे जाण विचारतले आतां परत परत ते कॉमेंट्सांनी विचारता सो जे जे कॉमेंट्सांनी विचारता तेंच्या खातीर हे आन्सर खंय मेळटल्यो लॉटरी त्यो सांगा कारण मातशें आयकया सारकें आं कित्याक नाजाल्यार लोक परत परत तेच विचारता की लॉटरी खंय मेळटल्यो काय म्हणून हरशीं सांगलेलें आसता तरी पूण लास्ट इयर आमी म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेन केल्लें पूण हें मार्केट जाल्ल्या कारणान खूब गर्दी जाली आनी ट्रॅफिकाकय मातशें कंजेशन जालें ह्या वर्सा आमी म्युन्सिपालिटीचो एक गेस्ट हावस आसा जो हांगच्यान एक हाफ किलोमिटराचेर आसा आमी सांगे बस स्टँडार बस स्टँडार हाफ किलोमिटर तो पुलीस स्टेशन जालें पुलीस स्टेशनाच्यान ऑपोजीट एक हें आसा रोड आहा थंय सिमेट्री आसा हेची हां तेज्या सायडीन गेस्ट हावस बांदला थंय आतां तेणी तो म्युन्सिपालिटीन ट्रायबल रिसर्च सेंटराक भाड्याक दिला हां सो त्या बिल्डिंगेन हें करता आनी तेज्या सरावंडींग भरपूर जागो आसा हां आनी तो आवट एंड आवट जाता सो ताका लागून आमी लोकांक त्रास जावचे ना ना तितले त्रास जावचे ना कितले तारखेक इनॉग्रेशन 22 तारखेक आमी ऑफिशियली इनॉग्रेट करतले हांगा ह्याच 23 तारखेक सेल जातलो 23 तारखेक सकाळीं सकाळी वार कितें पडटा लोकांक संडे आयतारा आयतारा सो आयतारा सकाळीं हांगा आयतारा सकाळी 10 कोणें वरांचेर कितले बूक व्हरपाचे काय ना लिमिटेशन ना आसा लिमीट आसतली कित्याक क्रावड पळोवन आमी लिमीट दवरतली सद्या आमी चिंतलां की पर पर्सन 2 बूक दितले हां आनी जर क्रावड चड आसा कमी आसा तेजो असेसमेंट घेतले आनी त्या प्रमाणे कमी वयर सकयल करतले कितले बूक छापता तुमी कितल्यो लॉटरी छापता ह्या वर्सा आमी 2 लाख छापले 2 लाख हय, 500 सो रुपया हिशोब बी एक काडला पर की लॉटरी कितले पडटले ते म्हणजे प्रायज अगेन्स्ट लॉटरी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 2 lakhs and 21 winners हय so basically I think 10,000 माझे मॅथ्स मातशे आसा तरी 10,000 ओके सो पूण ह्या आतां फाटल्या फावटी तुमच्यो सगळ्यो लॉटऱ्यो गेल्ल्यो काय उरलेल्यो ना बी ना ना सगळ्यो आतां फाटल्या 3-4 वर्सां जाली आमची एकूय लॉटरी उरना वयल्यान आमकां अशें जाता की लास्टाक कोणाक दिवपाक सर्ती आसना हां लोक इतलो डिमांड आसता आनी थोडे लोक आमचेर बेजारूय जाले मागीर आमकां आतां हेच्या पयलीं दिताले आतां दिना सो ताका लागून आनी म्हणूनय आमी मातश्यो ह्या वर्सा वाडयल्यो त्या हितून आमकां आनेक फ्लॅटय दवरपाक मेळ्ळें सो ओके सो आतां खूब आमी पळयलें की मार्केटांनी ह्यो लॉटरी नंतर डबल रेटीन मेळटा आतां हांव नांव घेयना पूण एक असो गणेशोत्सव आसा जेची सद्या पणजे 500ची लॉटरी 1000 विकतात ते आतां हें ब्लॅक मार्केटींग आडोवपा खातीर कितें ब्लॅक मार्केटींग आडोवपा खातीर जें कशें आहा आमी एक रिक्वेस्ट करूं शकता लोकां कडेन की ब्लॅक मार्केटिंगाक तुमी प्रोत्साहन दिनाकात खुबशे कितें आहा जो पर्यंत ताका घेणारो ना तो पर्यंत विकणारो कांय करूं शकना घेणारो आसा जाल्यारच तो विकपाक शकता सो लोकां कडेन आमी रिक्वेस्ट करूं शकता आनी ताका लागून आमी रिस्ट्रिक्शन्स दवरल्या की 2-2 बूक आतां आमी पळयता की खुबशे अशे येतात ग्रुपूच घेवन येता रातचे जाता पोरूं आनी दनपारचेच आयले आदल्या दीस येता आनी ते रावता सगळें सामान आपलें खावपाचें पिवपाचें सगळें घेवन येतात आनी सकाळी फुडें सगळ्यान फर्स्ट लायनींग आसता ते घेता आनी वता आनी मागीर ते ब्लॅक करता कितें करता वी कॅनॉट कंट्रोल कितले बूक दितले ह्या फावटी तुमी ठरयला पर पर्सन सद्याक आमी ठरयला की दोन बूक आनी मागीर डिमांडा प्रमाणे कमी पोरूय आमी तशेंच केल्लें डिमांडा प्रमाणे मागीर आमी 1 बूक केलो मागीर हाफ बूक केलो मागीर लास्ट एक सॉर्ट घेवन आमी हें केलें लास्टाक एक सॉर्तीचेरूय पावले किंवा आयिल्ल्या मनशाक खाली हात वचप ना म्हणून अध्यक्षां कडेन उलयत आदी तुमचो फोन खूब वाजता आसतलो हय म्हळ्यार दवरपाक सुद्दां चान्स दिना आतां सायलंट करून दवरला मागीर दवरपाक सुद्दां दिना पूण कितें आसा फक्त बूक आमकां बूक इतलेंच दवरता मरे इतलेंच तुमी सांगता कितें दवरता मॅक्झिमम पळय आसात न्ही बाबा एक थंय 2 तेजे उंच ना पूण इवन लायनीन रावा येत नाल्यार लायनी रावप म्हणल्यार कोण थोडे सामके क्लोज वळखीचे आसात एक थंय 2 कोणाचो फ्रेंड सर्कल आसा नाल्यार लायनी रावा म्हणून सांगता ते लायनी रावनूय बीन घेता मागीर आमचे तशें ते दिवपाना आनी लायनी रावल्यार तांकां पावपा जाय न्ही कोण आसा तांकां सो तांकां लागून आमी चडशे एवॉयड करतात
हांगा सावड्ड्यात आनी लॉटरी बुकाचेरूय प्रायस दवरिल्ले आसा म्हणजे तुमचे बूक नंबराचेरूय तशें कितें आसा काय तुमच्या हांगा ना तशें काय ना. हांगा फक्त प्रायजीस आर प्रायजीस प्रायजीस बरें म्हत्वाची गजालची म्हणजे गणेशोत्सव ह्या फावटी तुमी गणपती खंयच्यान हाडटलो कारण हे गजाल कुशीकूच उरता लॉटरीच्या बोवाळान लोक सायमल्टेनियसली आमी तेजेर बीन लक्ष आसा तेजेर न्ही लक्ष हे आसा. आमचे बद्दल उलयता तुमचे बद्दल ओके ओके थंय आमी गणपती अंदू कारवार वार्षिक वर्साक आमी कारवार दितात थंयच दिला हां ऑलरेडी तो आमी तेका तेजे फॉलोअप चालू आसा तेका सगळें चालू आसा. की देखावो बी आसतलो देखाव आसतलो नरसिंह नरसिंह अवतार देखावो आनी 11 दीस आसता तुमचो ह्या वर्सा 12 दीस आयल्या न्ही. आनी आमचे अनंत चतुर्थी चतुर्दशी आसा पळय त्या दिसा पर्यंत पायता आमी. सो ओवरऑल ह्या वर्सा 12 दीस गणपती दवरचे पडटले सगळ्यांक 11 दीस ना ना ओके म्हणजे सगळ्यांक म्हणजे घरान सुद्दां दवरता तांकां हांगा आमी अनंत चतुर्दशी लागता आं पावयता अनंत चतुर्दशी दिसा म्हणून तुमकां असो भायर रूल असलो काय चेंज ना ओके पोलीस स्टेशनार गणपती आहा पळय हय. 11 दिसां पावयतले ते हां पण आमकां हांगा अनंत चतुर्दशी पण पोरू कितें तरी जाल्लें आनी 9 दिसा पावप ना अशें कितें तरी 5 दिसां मदीं कितें तरी जाल्लें तशें कांय ना मंगळारा पावप ना अनंत चतुर्दशी कशी आसा एकदा 10व्या दिसा येता एकदा 12 दिसा येता एकदा 11 दिसाची येता सो ह्या फावटी ती 12 दिसांनी आयल्या सो म्हणून आमचे वार्षिक हें आसा की अनंत चतुर्दशी दिसा आमी पायता अनंत चतुर्दशी पावयतले म्हणजे 12 दीस 12 दीस आनी नृसिंहचो देखाव नरसिंह अवतार. नरसिंह अवतार चो देखाव आसतलो ते करून हाडटले थंयच्यान तो मेजर पार्ट करून हाडटा 90% आनी मागीर फिनिशींग टच मागीर तो हांगा येवन दिता. आनी कार्यक्रम बी भजन भजन दर दिसा भजन दर दिसा आसता महाप्रसाद. महाप्रसाद सगळे आसता आनी मागीर आमचो हें आसतलें न्ही प्रोग्राम आसतले नाटक म्हणल्यार मागीर तुका आमचे स्कुलाचो प्रोग्राम आसता आमचे 2-3 स्कुलां आहा तेंचो प्रोग्राम आसता अशें फेलिसिटेशन आसा. सो आतां हो जो पयशे येता लॉटरीचे ते एक्सक्लुझिवली तुमी गणपती हेजेच खातीर वापरता काय सोशल इनिशिएटिव्ह बी कितें आसा तुमचे आनी म्हणल्यार आमी ह्या वर्साक आमी आमचे हें आशिल्लें देवूळ आसा पळय न्ही हय. ताका आमी लास्ट इयर 80 लाख दिवपाचे देणगी देणगी. 50 ऑलरेडी दिल्या हां आनी 30 लॅक्स आमी वर्सा दितले. ओके ह्या हातूंतल्यान जे रेज जातले ते थंय दितले म्हणून ओके जो म्हणजे लॉटरी काडटा तो ताजेय बी थंय हें जालें योगदान जालें ओके सो आमी परत एकदा बिफोर वी एंड रिपीट करुया 23 तारखेक हांगा 23 तारखेक लॉटरी सांगली. मेळटल्यो हय. आयतारा दिसा सांग्यार ह्या बस स्टँडारसून मातशें सांगे पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट सायडीक ऑपोजीट म्हळ्यार विरुद्ध सायडीक ट्रायबल रिसर्च सेंटर आसा थंय एक्चुअली गेस्ट हावस आसा म्युन्सिपालिटीचे जे तांणी भाड्यान दिल्ले आसा थंय लॉटरी मेळटल्यो हय. सकाळीं सकाळीं 10 स्टार्ट करतले सकाळीं 10 लोक 5 संक येवन बसूं नाका 10 आयल्यार मेळटल्यो चड स्टार्ट आमी गर्दी मातशें घेवं लेटच करतले कित्याक चड गर्दी जावपाक जायना. ओके आनी चडूय पयशे घेवन येवं नाका आनी बरें लॉटरीचे एमावंट उरलो विचारपाचो लॉटरी 500 रुपया एक लॉटरी 500 रुपया म्हणजे बूक पडले तुमकां 5000 चडांत चड 10,000 वयर लॉटरी मेळच्यो ना तुमकां आनीक एक गोश्ट सांगपाची इम्पॉर्टंट म्हणल्यार ओन्ली कॅश वील बी एक्सेप्टेड जीपे बी आमी एक्सेप्ट Only करूंक cash? शकना कित्याक इतलो क्रावड जाता न्ही कोणे जीपे केला आनी कोणे कितें केला तो ट्रॅक दवरपाक हां हे ना तो अमिताभ बच्चनाचो आवाज येता म्हणसर दुसरो येता हॉटेलांनी तेच जाता कोणे बील पे केलें कळना त्या खातीर आमी ते अवॉयड करता सो ओके ओन्ली कॅश वील बी एक्सेप्टेड आनी जीपे बी हाडना कॅश घेवन या कॅश ओके सो आतां फायन कारण तुमचे डिफिकल्टी कळटा ती क्रावडान ओगीच कोणाचोय मागीर आवाज आनी हांवें दिले रे म्हटलें की मागीर ते बसपाक मेळना हे पुरू जालें कितें प्रॉब्लेम तुमकां पोरुच्यान पयलींच्यान आमी करना एक फावटी पयलीं आमकां हें जाल्लें तेन्ना कॉम्प्लिकेशन अनुभवाचे बोल सध्या ओके देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून थँक्यू सो संगमपूर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान हे फावटी 3 फ्लॅट दवरल्या लेट अस नॉट गो बाय फ्लॅट लेट अस नॉट गो बाय कितल्यो गाडयो आसा त्यो बट युअर कंट्रिब्युशन वील गो फॉर अ गूड पर्पज हांगा धार्मीक कामा खातीर ताजो वापर जातलो आनी तुमच्या कंट्रिब्युशनांतल्यान देवळाकूय मदत जातली सो देवाक पयशे दिल्या भशेन ते करपाचे आनी देवान जर मनान आसत जाल्यार तुमकां फ्लॅट मेळपाक शकता
तुमी पळयतात खाशेली पासय सांगेच्यान पळयत रावात गोवा न्यूज. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly slowly matching vibe एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क